माझे नाव अभिजित शिंदे। सकाळी हांव बाजारान येतलो 11:30 सुमार 11:15 कितें तरी तेन्ना एक एम्बुलन्स येयली आनी तेच्या फाटोफाट आसलेलो आनी ती एम्बुलन्स हांगासर स्टक जाली आनी स्टक जाली म्हणजे आतां तुमी हांगासर पळयलेलें आहा की मोटरसायकल पार्क केलेलो आहा, हेंकां खाटी बसयलेल्यो आहा प्लस गेट आहा। 3 गजाली खातीर तिका एम्बुलन्साक रावच्या पडली। मागीर तेंच्यांनी आतां सायडीक छत्र्यो बीन काडल्यो आनी एम्बुलन्स मागीर पास आवट जाली। म्हणजे सांगपाचें म्हणजे एम्बुलन्स हांगासर स्टक जाता, पार्किंगेचे हे आसा, वेंडर्स आडयल्लेले आसा आनी गेट आसा आनी गेट काडलीकूच मागीर मोटरसायकली सारके मदीं लायल्ले आसता। म्हणजे एकूच हिशोब जाता ते सांगपाचें म्हणजे। आतां एम्बुलन्स केन्ना कोण येयली हांगासर जाल्यार कोणाचो जीव वचोंक जायना हें मातशें सरकारान पळोवंक जाय। आतां हांगासरूच काफे कॉर्नरान कोण तरी ती बायल पडल्या म्हणून म्हाका त्या ड्रायव्हरान सांगलें कितें तरी शीक जावन ती पडली। तर आतां काफे कॉर्नरान म्हणून ते सुटले की हांगा ओपन आहा म्हणून। आतां तेच समज रिचा कोल्ड ड्रिंकच्या लायनीन समज हे आसलेले जाल्यार सगळे ब्लॉक आसता आनी हांगासरूय ब्लॉक आसता। म्हणजे फ्रायडे चडशे हे प्रॉब्लम हे सगळे ब्लॉक जाल्लेले आसता। म्हणजे फ्रायडे कोणी शीक जावपाचें ना काय कितें अशें म्हाका दिसता सांगपाचें म्हणजे। मागीर कशें कितें एम्बुलन्स येयली तितून? मागीर एम्बुलन्स हांगा रावली, तुमी व्हिडियोचेर पळयलोच आसतलो एम्बुलन्स हांगा रावली। तेका हांगासर आतां तरी बरें तितून म्हाका दिसता ब्लॉक नासलेले गाडयो काडपाच्यो पडोंक ना। त्यो गाडयो काडच्यो पडलेल्यो जाल्यार आनीक वेट रावचें पडटलें। हेंच्यांनी छत्र्यो काडटना तुमकां दिसतलें तेचेर हेंकां हरशीं ती आनीकूय लायता ती हांगासर, तेची आयज कमी आहा। तशेंच मागीर ती गेट आसली काय नासली म्हाका खबर ना, हरशीं शुक्रारची ती गेट ओपन आसता ते शुक्रारची, म्हणल्यार आयज म्हाका ती खबर ना कितें ती। म्हणल्यार ही 3 कारणां आसा, गेट, मोटरसायकल आनी हे बसता ती। समजलें, गेट काडले जाल्यार ते फुडें लायतात मोटरसायकल, एकूच हिशोब जाता तो। म्हणजे तेजेर आतां कोणाच्या जिवाचेर हें करूंक जायना अशें गव्हर्मेंटान कितें तरी कायदो हें करूंक जाय।